नमस्कार. आयज आमी हा कलांगूट जो म्हापसा रोड वयता पळय त्या रस्त्याचेर सध्या आमी उबे आहा. थेट हांव जो जाग्यार उबो आहा तो रस्तो म्हणजे जो रोड वायंडनींग जो चालू आहा हांगासर जो न्यू आतां जे बांदलेले आहा पळय ब्युटिफिकेशन जो मिल्टन मार्केटाच्या फुडल्यान जो म्हापसा सायडीन जो रोड येता त्या रस्त्याचेर सध्या आमी उबे आहा. सद्याची परिस्थिती हांगासर अशी जाल्ली आहा की म्हाज्या फाटल्यान तुमी एक पळोवं शकता मेन उदकाची जी पायपलायन आसा तेजो वाल जो हांगासर आसा तो खंय तरी चालू उरलो मुद्दाम कोणें चालू दवरलेलो हेचें नेमकें कारण कळना. पूण सद्याची परिस्थिती अशी हांगार आहा की हजारांनी जे उदक आहा तें ह्या मेन उदकाच्या पायपलायनींतल्यान वेस्ट जाल्लें आसा. हे दृश्य तुम्ही पळोवं शकता म्हाज्या फाटल्यान की जे उदक हांगासर वेस्ट जाता जो तांच्यांनी रोड वायंडनिंगा खातीर जो व्हाळ केल्लो आहा जे हांगासर वाट केल्ली आहा त्या वाटेचेर तुमी पळोवं शकता इतलें उदक जे वेस्ट जाता हांगासर. थेट हें दृश्य तुमकां आमी दाखयता गोंयकारपण न्यूज चॅनला वयल्यान. जो रस्तो थेट कलांगूट टू म्हापसा वयता त्या रस्त्याचेर सद्या आमी उबे आसा. परिस्थिती अशी जाल्ली की इतले हजारांनी जे सकाळच्यान वेस्ट जाल्ले आसा खंयची ऑथॉरिटी खंयच्या प्रशासनाचो हेचेर लक्ष आसा काय ना अशे प्रश्न काही जाणांनी आमकां फोन केलो. त्या फोना खातीर आमी तुरंत हांगासर पावलेले आसा. अशीच तुमकां नवी नवी अपडेट आमचे पासून मेळत रावतली. पळयत राव तुमी. हांव साईप्रसाद कुबडे गोंयकारपण न्यूज चॅनल.